नमस्कार वीक्षकांनो, कुलदेवता दर्शनाचे हे एपिसोड पळयत आशिल्ले तुमकां सगळ्यांकय कार्यक्रमाक स्वागत. आजी आमी श्री नवदुर्गा देवस्थान बोरीम हाचे दर्शन करत आसती. कदंबा कालाचे एक व्हड पट्टण बदरी ग्राम. हे बदरी ग्रामाचे आत्ता नांवाची बोरीम. हे उत्तर गोवाचे पोंडा तालुक्यांत आसा. हांगाचे नवदुर्गा देवस्थान महाराष्ट्रातून ಕೆಲವು जन ब्राह्मणांनी येवन स्थापन केलेले देवस्थान जावन आसा. येयाची आम्ही बोरिमाचे श्री नवदुर्गा देवस्थानाचे दर्शन करूया. दयामयी शारदे देवी, दयामयी शारदे देवी, करुणादानी वाणी कल्याणी, करुणादानी वाणी कल्याणी, दयामयी शारदे देवी, दयामयी शारदे देवी. उत्तर गोवा जिल्ह्याचे पोंडा तालुक्याचे जुवारी न्हंयचे तटारी आसचे कदंबा कालाचे प्रसिद्ध जाल्लो गांव बद्री ग्राम. ताका आतां बोरीम म्हण आपयतात. श्री नवदुर्गा देवळाचे प्रवेशद्वाराचे कमान रस्त्या बगलेन दिसता. तांतू भितरी देवळाक पुष्पावरणाचे एक प्रवेशद्वार आसा. थंय हेकडे आनी तेकडे द्वारपालक राबलेते. देवळाच्यो अष्टभुजाकृतीच्यो गोपुरू गोल जाल्ले वैल भाग आशिल्लो तसलो आनी ताजे वयरी कलशू आनी पताका आसती. गोवाचे प्राकृतिक सौंदर्यामध्ये हो गोपुरू उदेन दिसता. 3 कमानाचे प्रवेशद्वार आसा. थंय तुकुन 3 कमानाचे प्रवेशद्वार देवळांतू आसा. थंय वयरी देवीले चित्र केलेले आसा. देवळा भितरी रुक्का केतने कामाचे 6 खंबे आसती. देवळाचे ढोल या भेरी प्रवेशद्वारा लगीत दवरला. देवळा भितवयले रुक्का खांब्यारी अनेक चिरणिके काम केलेले आसा. ताजे वयली भागांतू देवी देवतेले मूर्त्यो आसती. रुक्का खांब्यारी अत्यंत सुंदर जाल्लेले प्राकृतिक चित्र आसती. थंय दशावताराचे अप्रूप जाल्लेले चित्र केल्लेलें आसा. ग्लासाचे विद्युत दिवाचे झल्ले देवळाक मनमोहक जाल्लेले उजवाडाचे वातावरण सृष्टी करून दित आसती. वयली भागाचे देवी देवालय चित्रांपैकी श्री गणपती, श्री आंजनेय, श्री दत्तगुरू, श्री शारदा देवी, श्री रामू, श्री लक्ष्मणू, श्री गरुडू, श्री विष्णू इत्यादी आसती. बोरये जे नवदुर्गेचे देवूळ आसा ते देवूळ तर सुंदरच आसा. ताज्याक सुंदर नवदुर्गेची मूर्ती आसा. नवदुर्गेची ही एकुलती एक अशी मूर्ती आसा ती अतिशय सुंदर आणि विलोभनीय आसा. ही मूर्ती कंप्लीटपणान डायनॅमीक म्हणजे एक्टीव दाखयल्ली आसा. मुर्तीक पळयतना तुमकां अशें दिसता की ती देवी खरेंच महिषासुराचो वध करता काय कितें अशें एक तरेचें फिलींग आमकां दिसून येता. ही मूर्ती चतुर्भुज दाखयल्या म्हणजे वयले दोनी हातांत तिचे शंख आनी चक्र दाखयला आनी सकयल्या हातांत ती त्रिशुलाचे द्वारे महिषासुराचो वध करतना दाखयला. मुर्तीत इतले बारीक कोरीव काम केल्लें आसा की महिषासुराचो वध करतकीर ताजी जी कातडी पडटा ती कातडी सुद्दां ह्या पाशाणी मुर्तींत तांणी दाखयल्ली आसा. अशी तरेची सुंदर मूर्ती आनी इदी व्हडली प्रचंड महिषासूर मर्दनीची मूर्ती गोंयांत इतर ठिकाणी तरी अजून खंयच मेळिल्ली ना. बोरयेचे नवदुर्गेचे देवळा मुखार एक शिवाचें देवूळ आसा. ताका कमळेश्वर अशें म्हणटा. अशें एक आर्किओलॉजिकली जेन्ना आमी स्टडी करतात, पुरातत्व दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी स्टडी करतात तेन्ना बोरयेची नवदुर्गेची मूर्ती आनी कमळेश्वराची जे देवूळ आसा हे दोनी देवळां जवळ जवळ कदमकालीन आसपा जाय. म्हणजे 12व्या ते 11व्या शतकांत ही देवळां बांदिल्लीं आसपा जाय. कमळेश्वराच्या देवळांत तुमी जर भितर गेले ते पाशाणी अवशेश अजुनूय आमकां दिश्टी पडटात. सुरलोकद वरदे शारदे, सुरलोकद वरदे शारदे, सुरलोकद वरदे शारदे, वीणाधारिणी
माता सरस्वती वीणाधारिणी माता सरस्वती आदिशक्ति महामाये शरणु शरणु ताये सुरलोकद वरदे शारदे सुरलोकद वरदे शारदे वीणाधारिणी वीणाधारिणी माता सरस्वती आदिशक्ति महामाये शरणु शरणु ताये सुरलोकद वरदे शारदे 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 माते श्रीमाते ममतेया मळे गरेये माते श्रीमाते गर्भगुडे भितरी हातांतू खड्ग धोरनु अनेक हातांतू फलक धरलेली श्री नवदुर्गा मातेली मूर्ती अत्यंत सुंदर श्रीमंत जल्लेले रुप्याचे मांटवेंतू राबल्या. श्री नवदुर्गा देवीले रुप्याचे मुख अत्यंत सुंदर उज्ज्वल जलल दोळ्यांनी आणि मंद हासान ती भक्तांक आव्हान करतसगी म्हूण लेखा. मुकुटधारी मातेक संप्रदायिक रितीचे कापड नेसोनू सरळ जलेले फुल्लांचो अलंकार करता ती. अभ्र बण्णाचे आणि परमळाचे फूल देवीक अत्यंत प्रीतीचे. तशी जावनू भक्त येतना परमळा फूल आणि बण्णा फूल घेऊन येवन देवीक समर्पण करून कृतार्थ जाता ती. उत्तर गोवाचे जुवारी न्हंयचे तटारी आसचे हें श्री नवदुर्गा देवस्थान पणजीमातुकून सुमार 34 किलोमिटर्स, वास्कोडो गामातुकून सुमार 30 किलोमिटर्स, तशीच मार्गोवातुकून म्हळ्यार मडगांवातुकून सुमार 12 किलोमीटर दूर आसा. हांगा श्री नारायण देव सभागृह आणि श्री नवदुर्गा सभागृह म्हळेले दोन्ही हॉल आसात. नवदुर्गा रंगमंटपारी विविध धार्मिक सांस्कृतिक कला प्रदर्शन विशेष संदर्भारी आणि जात्रा महोत्सवा वेळारी चलतात. श्री नवदुर्गा सभागृहांतू सुमार 500 लोकांक बसची वेवस्था आसा. ह्या सभागृह सुसज्जित जावन आसा. आमचे ही श्री म्हजें नांव विजयदास लक्ष्मण देवारी. हांगा श्री नवदुर्गेचे आमी मुख्य पुजारी आनी हांगा हे देवळाचे चैत्र म्हयन्या पासून सगळे उत्सव सुरू जाता. रामनवमीचे पयलीं जाता. रामनवमी 9 दीस जात्रा जाता हांगसर आनी मागीर नवरात्र जाता. 9 दीस मकर आसता, रातचें किर्तन आसता, भजन बिजन सगळें आसता. मागीर कार्तीक पौर्णिमेक जात्रा जाता. हांगा नौका विहार जाता. भायर देवी भायर नौका विहाराव थंय व्हड्यां बसून सगळ्या फेर मारता. 5 फेर मारून मागीर दिवज जाता. दिवज जातकीर मागीर हांगा तेजी सांगता जाता. मागीर हांगा अवसर काडटा, भार काडटा सगळे आनी मागीर जात्रा जाता. सगळी जात्रा सोंपता. श्री नवदुर्गा देवळाचे कार्यालयांतू श्रद्धावंत सिब्बंदी वर्ग आसा. ह्या कंप्युटरायज्ड ऑफिसांतू तुमगेली सेवा हॉल बूक करूं येता. थंय देवीक दिवचे तसले कापड, खण आणि श्री नवदुर्गा देवीले फोटो मूर्ती विक्रेक मेळटात. श्री नवदुर्गा देवळाचे यज्ञ मंटपांतू देवीले आराधने संबंध पाविल तसले विविध रितीचे यज्ञ यागादी कार्य चलतात. श्री नवदुर्गा देवळाक संबंध पाविले एक कॅन्टीनय हांगास. शुद्ध शाकाहारी सिंपल जाल्लेले जेवण हांगा भक्ताल खातीर लभ्य आसा. सगळ्यांक नमस्कार. हांव श्याम प्रभुदेसाय, नवदुर्गा देवस्थान बोरी हाजो अध्यक्ष. आतां फाटल्यान आमचे जगन्नाथ बुवाची थोडी म्हायती दिता. जगन्नाथ बुवा हो एक असो विभुती आमच्या देवळा कडेन आयलो आनी तांणी हे देवळाचो 114 वर्सां पयलीं जिर्णोद्वार केलो अशें एक
म्हणजे पूर्वज सांगताले. हांगा संत जगन्नाथ म्हणलेले समाधीक एक मंदिर केल्लेलें आसा. थंय तागेले अर्ध देहाची मूर्ती आसा. देवालो महान भक्त जावन आशिल्लो संत जगन्नाथ तागेले प्रशांत मुखमुद्रेचे तोंड पळयतना तो महान ज्ञानी जावन आशिल्की म्हूण दिसता. हांगाचे श्री ग्रामपुरुषाल गुडयेंतू खडगदारी कासाटी नेसून शाल पांगोरनू रबिलो भंगिंतू आसचे ग्रामपुरुषाले एक मूर्ती आसा. आमच्या नवदुर्गा देवळा मुखार कमलेश्वर म्हणून आसा, शिव मंदिर आसा. हे कमलेश्वर देवळाचे हे पुरातन देवूळ ते पुरातन खांबे आसात पळय, ते कमलादेवी म्हणजे कदंबा राणी आशिल्ली, हिणें तें देवूळ बांदिल्लें. आनी मागीर ताजे जिर्णोद्वार करता आसतना ते खांबे बी ते पुरातन आमी दवरिल्ले आसात. तशेंच ते खांबे वण्टी भितर दवरिल्ले आसात, तुमकां दिसता आसतलें. देवस्थाना लागींची श्री दत्त मंदिर आसा. रुखाचे सुंदर कामाचे मांटोवशे दिसचे फ्रेमा भितर आसचे गर्भगुडींतू अलक निरंजनू त्रिमूर्ती रूप श्री दत्तात्रेय गुरुले धवे पत्राचे सुंदर जलेल मूर्ती आसा. शंख त्रिशूल गधा धरलेले देवाल मूर्ती मागशी आसची गाय आनी प्रभावळी निमित्त हाजी चंदाई आनीक चड जाल्या. देवळाचे प्रांगणांतू आसचे श्री मारुती मंदिरांतू प्रांजली मुद्रेंतू श्री हनुमंतराय राबला. रुक्का चिरणिकेचे कामाचे फ्रेमाचे गर्भगुडींतू हो देव आसा. किरीट शल्लो विंगड विंगड आभरण घालेली श्री आंजनेयाली मूर्ती अत्यंत सुंदर आसा. दोळ्यांतू भक्तिभाव आसा. हनुमंताक शिव इले वस्त्र घालून सरळ अलंकारो करतात. देवळाचे लागीं आसचे नवग्रह मंदिरांतू नवग्रहांची मूर्तीक थंयची मेळचे फुलांनी सरळ अलंकार करून नित्य पूजा करची क्रम आसा. श्री नवदुर्गा देवस्थानाक संबंध पाविल्ले देवळा पैकी श्री गणपतीले देवस्थाना लागीं आसा. ह्या गुडींतू अमृतशिलेची कमल आसना भितरी बशिल्ले श्री गणेशाले चतुर्भुजाची एक सुंदर मूर्ती आसा. हंसू सिंह आनी प्राकृतिक चित्रश्चे प्रभावळी आनी गणपतीले सानी मूर्ती अत्यंत शोभायमान जावन आसा. हे देवीचें महात्म्य म्हणजे अशें आसा की एक देवीक आमचे आतां पयलीं जे लोक म्हणटात की जे देवीक कितें जर सांगणें करून घेतलें जाल्यार ते देवी आमच्या नवसाक पावता अशें गोंयभर ताजें हें आसा. मुख्य आमचे 9 देवी पैकी आमी नवदुर्गा म्हणटात. 9 देवीची रुपां जीं आसात, काली म्हणजे जगदंबा कोणी जे आसा रुपां आसात, ते 9 रुपांतली सगळ्यांतली धाकटी भयण ही श्री नवदुर्गा. अशें नवी जी दुर्गा आसा, दुर्गाचें रूप जी 9 रुपां सांगल्यात. नवरात्र म्हणून आमी नवरात्र मनयतात. ते ताका 9 दिसां आमी मकर हालयतात. हांगसर जे आमचे मकर आसता ते मकराक देवीक श्रृंगार करून सगळें करून ताका मकरां बसयल्लीं आसता आनी 9 दीस तेजे आमी वेवस्थीत ताका मकर हालोवन ते एक सुंदर भशेन आमी हालयतात. गोंयांत अशी खंय चडशी पद्दत ना अशी हालोवपाची, इतली वेळ हालोवपाची. नवरात्री संदर्भारी ह्या श्री नवदुर्गा देवस्थानांतूय मकरोत्सव अत्यंत विजृंभणेरी चलता. ह्या वेळारी जन हांग येवन मकर आयद्राक बैसून देवाले संकीर्तन भजन करतात. देवी दयामयी शारदे नारद जननी सुजन सुप्रीते
विद्याभिमानी अजनपट दराणी सुखवित्तु पालिसे अखिल विद्याभिमानी अजनपट दराणी अखिल विद्याभिमानी अजनपट दराणी सुखवित्तु पालिसे सृजन शिरोमणि सुखवित्तु पालिसे सृजन शिरोमणि दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे करुणादानी वाणी कल्याणी करुणादानी वाणी कल्याणी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे दयामयी शारदे दयामयी शारदे सिद्धनाथ पर्वत एक सुंदर गोंयचो सेकंड हायेस्ट म्हणजे दुसरो उच्च जे हायट आसता जी 1200 फूट इतले हायट आसा 1200-1250 फूट हायट आसा थंय सिद्धनाथ मंदिर म्हणून आसा सिद्धनाथ म्हणजे शिवाचें मंदिर आसा थंय लिंग जें आसा तें स्वयंभू लिंग आसा एक शेतकऱ्या तें थंय मेळिल्लें नाशना रोयता आसतना अशी ताजी आख्यायिका आसा ಗೋವಾचे ಅತ್ಯಂತ ಉಂಚ ಗುಡ್ಡೇರಿ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿನಾಥಾಲೆ ಹ್ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ವೇಳಾರಿ हजारो जन येवन देवाल दर्शन करतात. हें देवस्थानय श्री नवदुर्गा देवस्थानाक संबंध पाविल्लें देवस्थान जावन आसा. सिद्धिनाथ देवस्थानांतू देवाक तोंड कोरून नंदी बशिल आसा. देवस्थाना मुखारी रंगरंगाळे तुळसी वृंदावन आसा. रुद्राक हांगा रुद्राक्षी माळा आनी एक सरळ जाल्लेले अलंकार करून पूज करचे आसा. देवस्थाना भितरी पुरातन जाल्लेले एक लिंग तशीची देवस्थाना भायरी आनी इतर शक्तीचे लिंग आनी पुरातन मुर्त्यो पळोवच्या मेळटात. नारायण देव म्हणून मंदिर आसा आमचे रामनवमीक जर रथ वाहतूक जी आमी करता करतात ते थंय ती रथ वता आनी मागीर तो रथ थंयच्यान रातचो वता आनी पहाटे वता आनी दिसभर मागीर तो लोकां दारांतल्यान सगळ्यांची सेवा पुजा हें घेत मागीर तो परत दुसरे दीस दशमी दिसा परत हांगसर पावता. मुख्य देवळातून सुमार 2 किलोमीटर तितले दूर श्री नारायण देवालय देवळ आसा. देवळा भायले तुळसी कट्टो रंगरंगाळ जावन आनी विविध रितीचे मंगलमय चित्र आसून अत्यंत सुंदर आसा. प्रकृती मदेंतू आजचे ह्या देवळाक मॅट चडून देवस्थाना भितरी वतना द्वारारी देवालय दशावताराचे चित्राची चिरणिके कामां केल्लेले दिसता. मार्बल नाल जावन आधुनीक रितीचे हे देवळांतू श्री नारायण देवूय अत्यंत सुंदर रुपाचे आसा. गधा कमला शंखचक्र धोरण रबिले हे नारायण देवालय मुर्तीक लक्षण जाल्लेले मंदहासाचे रुप्याचे मुख आसा. नारायण देवाली पितलेची प्रतिकृती मूर्ती सकल आसा. प्रिय वीक्षकांनो, आजी तुम्ही गोवाचे बोरीम हांगाचे श्री नवदुर्गा देवस्थानाचे दर्शन केले. अनेक फावटी गोवा गेलेले तेन्ना ह्या देवस्थानाचे स्वता दर्शन करूंक प्रयत्न करूया. आयचे ह्या एपिसोड पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद सांगताची आयचे एपिसोड संपयताचे. तुम्ही तुमगेले इष्टमित्रां मदेंतू हाजे लिंक वांटून घेवका म्हण तुमगे लागीं विनंती करतात. हे तुम्ही यूथ ऑफ GSB हांगेले फेसबुक पेजारी आनी यूट्यूब चॅनलारी तशीच जियो TV पळोव येता. तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार.